Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 7, verse 1 to 9, Paul shows us the beauty of true repentance. Godly sorrow is not shame, it's transformation. It leads to life, to purity, to joy. Let us cleanse ourselves from everything that defiles and walk in the fear of God. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 7 ओळी 1 ते 9. प्रितीच्यानो, असल्यो भासावण्यो आमकां केल्ल्यो आसात देखून कुडीन आनी ओतम्यान सगळ्या खोतांतली नितळ जावया आनी देवाची भोक्ती करून आमची पवित्रताय संपादनेक पावोवया. तुमच्या काळजांनी आमकां जागो दियात. आमी कोणाकूच वायट करूंक ना, कोणाकूच नुकसाण करूंक ना, कोणाचोच फायदो काडूंक ना, कोणाचोच गुन्यांव करूंक हांव हें सांगिना. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें तुमकां म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां. अशें वांगडा आमी जियेतांव आनी वांगडा आमी मरतांव. तुमचे लागीं उक्तेपणी म्हज्यान उलोवंक जाता आनी तुमचे विशीं म्हाका व्हड अभिमान भोगता. अशें सगळ्या आमच्या कोश्टा दोगदांनी म्हाका भरपूर घोटाय आसता आनी म्हजें काळीज संतोशान भरोन वता. आमी मासेदोनियेक पावल्या उपरांत पर्यान हे आमचे कुडीक विसवूच नासलो. परतें जाल्यार वेता थंय सगळ्या जिन्साचे कोश्ट दोग आमी भोगले. भायल्यान झुजां, भितरल्यान हुस्के. पूण मन मोडलोल्यांक देव घोटाय दिता. अशें तिताक आमचेशी पावोवन आमकांय ताणें घोटाय दिली. न्हयच ताच्या येण्यान, पूण तुमी ताका दिल्ल्या धिरान. कितलीं तुमी आमकां पळोवंक आशेतात, केदी व्हड तुमची खोंत आनी म्हजो मान राखूंक कितली उमेद तुमकां आसा हें सगळें ताणें म्हाका कळयलें. ही सगळी खबर आयकून हांव अदिकूच संतोशान भरलों. म्हज्या पत्राक लागून तुमकां वायट दिसलें खरें, तरी तें हांवें बरयलें म्हणून म्हाका दूख दिसना. तुमकां थोडोच वेळ वायट दिसलें म्हूण जाणो जावन जरी पयलीं म्हाका दूख भोगलोली, तरी आतां हांव खुशाल आसां. तुमकां वायट दिसलें म्हूण न्हय, पूण वायट दिसून तुमी बऱ्या रस्त्यार पावल्यान देखून तुमकां खोंत जाली ती देवाक मानता तसली, आनी अशें आमचे वरवीं तुमकां कसलेंच नुकसाण आयलें ना. Paul wasn't glad that the Corinthians were hurt, but he rejoiced that their sorrow led to repentance. This is what godly sorrow does. It wakes us up. It draws us back. It doesn't bring death. It brings life. It brings obedience, purity, and a restored heart. Repentance isn't the end of joy. It's the beginning of it. Let us pray. Lord, thank you for loving us enough to call us back. Help us to embrace godly sorrow and let it lead us into deeper joy. Cleanse us from everything that pollutes our hearts. Make us holy, Lord, inside and out. We want to walk in reverence and love. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.